आफ्टरनून एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव आतां सद्या केल्ले आलतो ना म्हज्या घरा कडेन. ओके, आनी आजून आमी लंच करूंक ना, सो हांगासर म्हज्या घरा कडेन जेवतले. ओके, आमी येयल्ली घरा कडेन बिकॉज आमी खंय तरी वचपाची आहा, सो ताका लागून हांव येयल्लें हिंगासर आलतो ना. आतां लंच बी करतलें, मागीर भायर सरतलें हांव. बाबाक डायरेक्ट आज स्कॉलाचोच घेवन येयल्लें. ओके, मॉर्निंग न्हू फ्रेंड्स आमी गेल्ली मार्केटान. ओके, तेन्ना हांवें ब्लॉग बी कांय करूंक ना, सो तेन्ना हांवें थोडेशें शॉपिंग केल्लें, थोडेशे टॉप्स बाय केले म्हाका, आनी आंतोनियोकूय थोडी केल्ली हांवें टी शर्ट्स बाय. ओके, आनी हांवें म्हाका एक गेला गिफ्ट, मागीर दाखयता तुमकां कितें गिफ्ट कितें बाय केला पळय तो, आनी पळयता टी शर्ट्स बी दाखयता तुमकां, शेअर करता तुमचेशीन. ओके, बरी मेवली म्हाका टी शर्ट्स ती 150 ईच. ते चिपस्ट म्हटल्यार क्वॉलिटी बी सामकी बरी आहली. ओके, डेली वेराक यूज जाता न्हू ती, सो ताका लागून बाबाक हाडपाक व्हरपाक बी घालपाक यूज जातात म्हाका तो ही टी शर्ट्स ती, सो ताका लागून हांवें म्हटल्यार थोडी टी शर्ट्स बाय करतले म्हण. आतां आमी लंच करता आनी मागीर हांवें भायर सरपाची 2 o'clock. ओके, तेच्या पयलीं तुमकां फुलां दाखयता आमच्या गार्डनान जाल्या पळय ती. येस, तुमकां मागीर मेवता पळयता, मागीर कितें म्हाका शूट करूंक मेवता जाल्यार शूट करतलें आनी तुमचेशीन शेअर करतलें. ओके, सो ताजे पयलीं हांव तुमकां फुलां दाखयता गार्डनान जाल्या पळय ती. सो हिंगासर जाल्यार फ्रेंड्स पिंक कलर दोसण. ओके, सामकी बरी दिसता पळोवपाक. आनी हिंगासर हे जाल्यार रेड, आनी हिंगासर जाल्ली एक दोसण मेस्त. हय, हिंगासर जाल्ली ती हें जाल्या बावल्या ती सद्याक. ओके, आनी पळोवपाक बरी दिसता पळय येल्लो कलर फ्लावर्स. आनी हिंगासर जाल्यार ऑर्किड्स पर्पल, बरे दिसता पळोवपाक न्हू. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स आमी येयल्ली आतां पेन्जीम. ओके, च्या पिवपाक गेले नवतारां. म्हाका वायट घे, काय रेड घेता? वायटूच घे. वायट मी लास्ट इयर घेतली आनी ती पिड्यार जाली. हिंगा आहा मुगो, हय गो, पे आहले आहा मुगो.
हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स, आयज नेक्स्ट डे. ओके, आणि हांव कालचो व्लॉग आयज कंटिन्यू करता. काल हांवें व्लॉग स्टार्ट केल्लो. ओके, लायक नॉर्मल हांव व्लॉग करता पळय तो स्टार्ट केलो, बट एंडींग घेवंक म्हाका पॉसिबल जावंक ना. सो ताका लागून हांव कालच्या व्लॉगाचो एंडींग घेवपाक बसला. ओके, आणि तुमकां थांबनेलार पळोवन कळ्ळें आसतलें न्हू, लायक आयचो व्लॉग रिगार्डींग कहो कितें आहा पळय तो. आनी स्टार्टींग तुमी क्लिप्स पळयले आसतले जे हांवें घायल्यात पळय, तेजेर तुमकां कळ्ळें आसतलें आयचो व्लॉग रिगार्डींग केजेर आहा पळय तो. सो येस, आयचो व्लॉग जातलो सगळो शॉपिंगे वयर. ओके, जे भशेन हांवें स्टार्टींग सांगलां पळय, मॉर्निंग हांव म्हापसा गेल्ले थोडीशी म्हाका टॉप्स बाय करपाक. ओके, सो येस, ती फर्स्ट हांव तुमकां दाखयतलें. म्हाका हातूंत थोडी टी शर्ट्स बाय केल्ली आनी म्हाकाय थोडी टॉप्स बाय केल्ली. ओके, सो ती फर्स्ट हांव तुमचेशी टॉप्स शेअर करतलें, आनी ताचे उपरांत मागीर इवनिंग टायम आमी गेल्ली पेंजीम, कित्याक नेक्स्ट मंथ क्रिसमस. सो क्रिसमसाचें डेकोरेशन येयलां, सो डेकोरेशन हाडपाक गेल्लें हांव. थोडेशें बाय केलां आनी तेय बीन हांव तुमचेशी शेअर करतलें. ओके, ताचे उपरांत मागीर आमी गेली इत्सी बिसीन, बट थिंगा हांवें कांय बाय करूंक ना, कित्याक म्हणजे म्हाका यूज जाता पळय तसल्यो वस्तू थिंगासर कांय नाहल्यो, बट भयणीक लागून गेल्ली आमी. इट इज रिगार्डींग ऑल फ्लावर्स म्हणपाची DIY बी करता न्हू, जाल्यार त्यो वस्तू थिंगासर तांकां यूज जाता. ओके, सो हांव कांय चडशें DIY मागीर फ्लावर्स बी करिना, भयण करता म्हजी. सो ताका जाय आसलें थिंगासर हांवें थोडें शूट केलां, कित्याक थिंगाय बी क्रिसमसाचें डेकोरेशन येयल्लें. ओके, आनी आयच्या व्लॉगान स्पेशल म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स, तुमकां दाखयतलें म्हाका आंतोनीन एक गिफ्ट दिला पळय तो. ओके, ओके, खंयतरी मोदें दाखयता हांव तुमकां तो. तुमी क्लिप्सांनी पळयले आसतले, थोडे थोडे थिंगासर शूट केले, कित्याक शूटूय करपाक थिंगासर मेळनासलें, कित्याक खूब लोक आसलो थिंगासर आनी ते लायक बरें जायना न्हू, आनी हांवूय कम्फर्टेबल नासलें थिंगा शूट करपाक, कित्याक लोक थिंगा खूब डिफरंट प्लेसीचो लोक येयल्लो, म्हणजे दुसरो लोक आसलो थिंगासर वस्तू आपणाक कितें कितें जाय पळय तें बाय करपाक येयल्लो. सो हांव कम्फर्टेबल नासलें थिंगा शूट करपाक. सो जें म्हाका कितें जाता पळय तितलें शूट केलां, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, लायक तुमकां सांगपाक की पेंजीम 99 शॉपाचें डेकोरेशन येयलां म्हण. सो येस, कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचून थिंगा बाय करूं येता. ओके, बरें येयलां, बट कम्पेर्ड टू लास्ट इयर दीस टायम बरें येयलां डेकोरेशन. आनी जितली तुमी बेगीन वचून बाय करता तितलें तुमकां बरें मेळटलें. जायते जाणांक खबर आसता 99 जें डेकोरेशन येता पळय तें उरोना, तें रोखडेंच काबार जाता. सो दीस टायम आमी बेगीन गेल्या, स्टार्ट ऑफ दी मंथ म्हणपाची, दॅट इज नोव्हेंबर म्हयन्याच्या स्टार्टिंगूच गेल्या. लास्ट इयर आमी गेली मंथ ऑफ डिसेंबरान, बट आमकां तेन्ना कांयच डेकोरेशन मेळोंक नासलें. आनी आतां पळय जाल्यार खूब येयलां डेकोरेशन म्हणपाचें. ओके, तुमकां कोणाकूय बाय करपाक जाय डेकोरेशन जाल्यार तुमी शॉप 99 पेंजीम आहा पळय थिंगासर वचून बाय केल्यार जाता. ओके, सो येस, हांव तुमकां फटाफट ज्यो वस्तू हांवें बाय करून हाडल्या पळय त्यो दाखयता, ना जाल्यार व्लॉग खूब व्हडलो आनी लेंथी जातलो. सो ताका, सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट तुमकां हांव दाखयता टॉप्स. ओके, सो हे आहा फर्स्ट टॉप. ओके, दॅट इज पिस्ता ग्रीन कहो तो. ओके, सो हे टॉप एक, मागीर हे पर्पल एंड व्हाईट. ओके, नेक्स्ट पळय ते बी ग्रीन, पिस्ता ग्रीन. मागीर हे व्हाईट दिसता तुमकां, बरें दिसता. हे म्हाका टॉप खूब लायक जालें. प्रिंटूय तेजो बरो आहा सामको, वॉश केल्यार लेगून वयचो ना प्रिंट. मागीर नेक्स्ट आहा ते पिंक टॉप. मागीर हे बी पिंक. हे म्हणटा बेस्टीक येयलें घरा कडेन बी घालपाक उपकारता न्हू, केन्ना कितें आसता बीन पळय तेन्ना. सो त्याच प्रिंटान ब्लू कलर आहा, ऑलमोस्ट सेम कहो प्रिंट आहा तो. आनी ओके, फ्लावर्स. मागीर हांवें घेयलां हें घरा कडेन घालपाक स्लीवलेस. ओके, मागीर नेक्स्ट घेयलां
हे बी स्लीवलेसूच हा घरा कडेन घालपाक. मागीर नेक्स्ट ग्रीनिश खंय शेड आहा ती. ओके हे केला. मागीर हय पिस्ता ग्रीन आणि लास्ट ब्लॅक अँड व्हाईट. हेंय बी पळोवपाक खूब बरें दिसता. ओके टॉपार कितें बरयलां, सुपर नायस फ्रॉम युअर हूड. सुपर नायस फ्रॉम युअर हूड. ओके सो येस ही आसलेली सगळी टॉप्स जी हांवें मॉर्निंग बाय केल्ली म्हापसा मार्केटान पळय ती. आनी ही सगळी टॉप आहा 150 ईच. ओके सो सांगा म्हाका टॉपां खंय दिसतात ती म्हजी पळोवपाक. सो आतां तुमकां दाखयता हांव एक स्पेशल गिफ्ट जो म्हाका आंतोनियोन आयच्या दिसाक दिला, म्हणजे कालच्या दिसाक दिला पळय तो. ओके वेट 1 सेकेंड. सो येस ही पळय ही म्हाका आंतोनियन रिंग दिल्या. ओके दॅट इज गोल्ड रिंग. तुमकां दिसता ही रिंग दिल्या हेणें, गोल्ड रिंग. तुमकां घालून दाखयता. सो ही पळय दिसता. ओके सो येस ही म्हाका आंतोनियन गिफ्ट दिल्या काल. एक्चुली म्हजीशी रिंग आहली ह्या बोटाक, गोल्ड रिंग. सो ती न्हू फ्रेंड्स म्हाका लायक लागताली. ओके आनी ती मातशी मोठी आहली. सो म्हाका म्हणजे म्हाका डेली वेराक नाका आहली ती यूज करपाक. म्हाका लायकूय नाहलो तो पॅटर्न. सो तेका लागून हांवें तेका म्हटलें की ती हांव एक्सचेंज करता आनी म्हाका रिंग येता म्हणून दुसरी. सो हांवें ही रिंग घेयल्या आनी आनीक एक गिफ्ट हा राव. आनी सेकंड गिफ्ट जो आंतोनियन म्हाका दिला म्हणटा पळय तो इयरिंग्स. ओके दिसता. सो इयरिंग्स दिल्या. ओके 2 पेर्स ती. सो येस हो आसलो म्हजो गिफ्ट जो आंतोनियन म्हाका दिला पळय तो. ओके सो आतां हांव तुमकां दाखयता क्रिसमस डेकोरेशन जे हांवें पेन्जीम शॉप 99 हाडला पळय ते. ओके सो फर्स्ट तुमकां दाखयता बॉल्स. ओके व्हाईट बॉल्स 99 2 ते. ओके नेक्स्ट ते ये क्रिसमसाक आय मीन क्रिसमस ट्रीक ते सकयल घालता खबर आहा कार्पेट पळय ते. ओके लास्ट इयर हांवें सोदतालें एक्चुली बट लास्ट इयर म्हाका मेळोंक नाहलें कित्याक हांवें तुमकां जे भशेन सांगलां ते भशेन लास्ट इयर आमी पावली लेट. ओके डेकोरेशन घेवपाक दॅट इज हितून डिसेंबरान गेल्ली आमी. हय सेकंड विकान कितें तरी गेल्ली. आनी सेकंड विकान म्हटल्यार थिंगासर डेकोरेशन कांय उरत ना डिसेंबर म्हयन्यान. सो तेन्ना म्हाका मेळोंक नाहलें. मागीर हांवें आनी खंयचो ट्राय केल्लें बाय करपाक बट थिंगासर ते म्हाका तितलें लायक जावंक नाहलें. बट गरजेक लागून घेवचें पडलें म्हाका ते. सो तेका लागून तें गेल्लें लास्ट इयर. बट दिस टायम म्हाका क्रिसमस फ्लावराचें मेळोलां आनी हें मेळोल्या पायन्स. ओके म्हाका असलेंच जाय आसलें एक्चुली कित्याक हें पळोवपाकूय बरें दिसता सामकें डिसेंट. सो येस हें एक बाय केलां हांवें. आनी फ्लावर्स बाय केले हांवें हितून घालपाक वाजान घालपाक. ओके रेड कलर्स. लास्ट इयर हांवें हाडलेली गोल्डान अहेच बॉल्स हाडलेले बट गोल्ड आनी रेड हाडलेले बट हांवें गोल्डूच घाल्ले. ओके रेड घालूंक नाहले. आनी वेलिंकी सायबिणी कडेन दवरपाक रेड बॉल्स घेतले अहेच बट डिफरंट टायप ते प्लास्टीक थर्मोकॉलाचे ते भितर थर्मोकॉल आनी भायल्यान रेड चेरी टायप. ओके ते हांवें म्हणटा ऑनलायन घेतले आनी असले गोल्ड हांवें थिंगासर शॉप 99 सानूच घेतले पेन्जीम. ओके सो दीस टायम हांवें रेड घेतले कित्याक क्रिसमसाक आमचे चडशे रेड न्हू. सो तेका लागून. सो नेक्स्ट गेला पळय तो हांवें एक धाकटोसो लँटर्न कहो. ओके तेका लायट पेट्टा. मेरी क्रिसमस बरयला तेजेर आनी क्रिसमस फादर हा. एक्चुली हांवें बेश्टो घेयला बाबाक लागून कित्याक तेका लायट पेट्टा. सो एक क्यूटसो म्हाका बरो दिसलो थिंगा. सो हांवें तो बाबाक लागून कहो घेयला. ओके सो येस हो एक केला आनी हो एक केला. ओके क्रिसमस फादर हा तेका फॅन हा आनी भितर कॉन्फिटी हा. ऑन केल्या उपरांत ती कॉन्फिटी ही घेवता. एक लायट हा तेका फाटल्यान. ओके
हे बाबाक गेला हे बी बरें दिसता न्हू. व्हडले आहले जेवण बट ते खूब एक्सपेन्सीव आहले. हे समथींग 1500 कितें तरी आनी ते आहले ते समथींग 2000 कितें तरी. आनीकय आहले व्हडले ते ही सायज देदी सायज. बट मागीर आमी हेच केले. थिंगासर 99 शॉपाचेरूच आहले. ओके ते उरलेले डेकोरेशन जे हांवें तुमकां दाखयलां पळय ते सगळे 99. खाली हे एक्सपेन्सीव आहा दॅट इज 1500 थिंगासर. ओके आनीकूय आहा 2000चे आहा 1800चे आहा डिफरंट बट आमी हो घेयला धाकटो सायज. ओके कित्याक बाबाक ते बाबा मागीर सकयल उडयलो. इवन बाबाक पासून दिना. समज क्रिसमस ट्री कडेन दवरले हूंय टेबलार पासून दवरले बाबान काडले सकयल उडय जाल्यार फुट्टेले बिकॉज दीस इज ग्लास आनी हो म्हणटा प्लास्टीक. ओके सो त्या कारण हांवें म्हटलें कित्याक लायक बेश्टे कित्याक हे करूं पयशे हे इबाड आहले हेजेर. समज सकयल पडले बाबाच्या हातान न्हू आमच्या हातान समज सकयल पडले फुटले पयशे गेले. सो त्या कारण हांवें म्हटलें चलो हेच घेवया कित्याक बाबाक लायक जाल्ले. बाबान जेन्ना पयले थिंगासर डिस्प्लेयाक घाल्ले आहले पळय तेन्ना लायक बाबा म्हणजे हें कोत्तालो आपणाक जाय म्हणून. सो मागीर चलो म्हटलें हे धाकटें तेच घेया. ओके एक गेला तेका. येस हे इतलेंच आहलें म्हजें डेकोरेशनाचें शॉपिंग शॉप 99 पेन्जिम्सान. ओके बट भयणीन डेकोरेशन खूब घेयलां. बॉल्स म्हणनाका स्टार्स म्हणनाका मागीर तेणें कसली रेबिन्स घेयल्या खूब 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 घेयलां तेणें. ओके सो हांवें तेजें डेकोरेशन हिंगासर हाडूंक ना आमगेर कित्याक तेजी ती बॅगूच आहली व्हडली म्हणजे व्हडले बॅग आहले तेजे डेकोरेशनाचे. आनी समज हांवें हाडलें म्हज्या ब्लॉगाक लागून शूट करपाक जाल्यार व्लॉगूय व्हडलो खूब लेंथी जातलो आनी ते म्हाका हिंगासर हाड मागीर पत्ते वर बी. सो ताका हांवें म्हटलें ताका सांगलां जे सगळें डेकोरेशन बरें एका टेबलार बी केजेरूय घाल आनी म्हाका एक लायक व्हिडिओ काड आनी धाड. सो मागीर तो तुमकां व्हिडिओ एंडिंगाक बी खंय घालता. ओके जे ताणें डेकोरेशन हाडलां पळय तेचो. ओके आनी ताणें सगळें दिस टायम हाडला रेड डेकोरेशन बिकॉज तेजी दिसता थीम रेड कोत्तेले ते हे फावट. ओके लास्ट इयर हांवें रेड एंड व्हायट केल्ली सो ते फूल रेड कोत्ता हे फावट. सो ताका लागून ओके तो मागीर हांव व्हिडिओ घालता हिंगासर हे एंडिंगाक बी ह्या क्लिपा फाटल्यान बी घालता. ओके सो तो तुमी पळया. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें डेकोरेशनूय चड बाय करूंक ना हिंगासर 99 बिकॉज आतां एक्झिबिशन आसतली आमचें मयूर एक्झिबिशन आसता हितून डिसेंबर स्टार्टिंगूच. लास्ट इयर हांव गेल्लें थिंगासर हांवें व्लॉग केल्लो तो म्हज्या चॅनलाचेर आहा. ओके सो थिंगासर मागीर हांव एक्झिबिशनाक बी बरें म्हाका जें कितें बरें बरें दिसता तें हांव बाय करता. लास्ट इयरूय हांवें कुशन्स बी बाय केली कुशन्स केल्ली मागीर थोडे डेकोरेशन बॉल्स आनी कितें कितें बाय केल्लें हांवें. ओके सो ताका लागून हांवें हिंगासर तितलें बाय करूंक ना. जें म्हाका लायक जाता आनी जें म्हाका जाय पळय तेंच केलां हांवें बाय कित्याक म्हणचें लास्ट इयराचें डेकोरेशन आहा. ओके सो पळयतलें हांव तरी पूण म्हाका आनी कितें जाय जाल्यार हांव वचोन मागीर हाडटलें 99 शॉपान. ओके सो पळयतलें आनीक केन्नाय वयतलें हांव परतें 99 कित्याक तेंचो स्टॉक जितलो काबार जाता पळय तितलो आनीक ते स्टॉक घालतात खंय. काल तो म्हाका भुरगो सांगतालो थिंगासरलो. सो जेन्ना हो स्टॉक काबार जालो की मागीर ते आनीक स्टॉक हाडटात. सो डिफरंट येत आसता थिंगासर. सो ताका लागून ओके सो येस वय आहलेले म्हजे 99 शॉपा वयले शॉपिंग. ओके आनी ताचे उपरांत मागीर आमी गेली 65 ओके शॉप 65 पेन्जिमूस आहा ते. सो थिंगासर हांवें हाडला कॅन्डल्स टी कॅन्डल्स हाडल्या म्हाका ते भायर खुर्साक बी लावपाक उपकारता. ओके हे पॅकेट हाड 3 पॅकेटां हाडल्या ही. ओके 3 पॅकेटां हाडल्या ओके 65 ईच ते. उपरांत आमी गेल्ली मागीर कॉस्मॅटीक शॉपाचेर. ओके म्हाका थोडेशें नेल पॉलिश बाय करपाक जाय आसलें लिपस्टीक. ओके सो दाखयता तुमकां. ओके सो ही हा फर्स्ट लिपस्टीक कलरेन्साची दॅट इज मलबरी सिल्क LTP 8. ओके ताचो 8 नंबर आनी तुमकां ती हाताक लावन दाखयता कसलो शेड आहा पळय तो. ओके सो पळय शेड दिसता. ओके सो ही आली म्हजी फर्स्ट लिपस्टीक. मागीर नेक्स्ट लिपस्टीक मॅट ती आहा. सो नेक्स्ट लिपस्टीक आहा म्हजी मासाची. ओके दॅट इज 08 वेम्पी प्लम म्हणून. ओके पळय सो ती दाखयता तुमकां हाताक लावन हे भशेन आहा ती. डार्क शेड पळय सेकेंड वन नी सेम शेड्स त्यो.
ओके. ही बी 08 आणि ती बी 08 बट ही पेन्सिल आणि ती लिक्विडी फॉर्म. ओके. दोन्ही डार्क शेड म्हणजे सेम शेड ती एक्चुअली दोन्ही डार्क आणत्यो डार्क शेड येत्यो. ओके. आणि ताच्या उपरांत हांवें हाडल्या इनसायडाची लिपस्टिक. ओके. ती 21 टू चिक. ओके. 21 टू चिक म्हणून ही पळय. सो ती शेड ही पळय. ओके. ती बी लावन दाखयता तुमकां. ही समवॉट ब्राउनिश टायप कही हे पळय थर्ड वन. ओके. सो तिनूय ह्यो डार्क शेडूच. म्हाका तितले लायट शेड लायक जायना. डार्क शेड म्हाका मातशो म्हणजे चडूय त्यो हे डार्क ना. तुमकां घोडे जी हांवें लायल्या पळय ती पासून डार्क दिसता आसतली बट इन एक्चुअल ती डार्क ना. म्हज्या स्किनीचेर वयता ती. ओके. सो हे पळय तिनूय हांवें लिपस्टिकी हाडल्या. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यान ह्यो बाय करूं येता. हांवें ह्यो म्हणटा पेन्जीम शॉपाचेर हाडल्या. ऑनलायन बी घालीत जाल्यार तुमकां मेवतल्यो हेचे नायकाचेर आनी खंय तुमी बाय करता पळय थिंगासर. ओके. सो ताज्या उपरांत तुमकां आतां दाखयता नेल पॉलिश ज्यो हांवें हाडल्या पळय त्यो. ओके. एक्चुअली म्हजी नेल पॉलिश खूब आहा एक बास्केट भरून बट स्टील म्हाका क्रेज आहा नेल पॉलिशी फाटल्यान. सो ताका लागून नेल पॉलिश हाडल्या. खूब हाडल्या तेय जाल्यार दाखयता राव तुमकां वन बाय वन. जे कलर्स म्हजेशी नासले पळय त्यात कलर्स हाडले हांवें. सो ह्यो सगल्यो हाडल्यात हांवें नेल पॉलिश. ओके. दाखयता तुमकां वन बाय वन. वन बाय वन म्हळ्यार 3 करून दाखयता. ओके. सो हे 3 कलर्स हाडले हांवें. हो डार्क पर्पलिश कहो हो समवॉट ब्लू पर्पलिशूच कहो होय बीन. ओके. तो तुमकां घोडे एक ब्लू दिसतलो आनी हो रेड मरुनिश रेड कहो. ओके. ग्लॉसी ते सगळे. ना हो एक हाडला हांवें पर्ल व्हायट. ओके. हो एक पर्ल व्हायट हाडला हांवें. मागीर हो एक हाडला ट्रान्सपेरंट. हो एक हाडला ब्लॅक. मागीर हो एक हाडला डार्क पर्पल कहो. मागीर तेजे उपरांत हाडला मरुनिश टायप. ओके. मागीर तेजे उपरांत हाडला हो ग्रे कहो आनी लास्ट म्हणटा पळय तो ब्लू. सो ह्यो शेड सगळ्यो ऑलमोस्ट डार्क आहात कित्याक लायट कलर्स म्हजेशीन खूब आहा. ओके. डार्कान नासले म्हजेशीन. सो ताका लागून हे फावट ट्राय करपाक डार्क कलर्स हाडल्या आनी ते सगळे ग्लॉसी फिनिशूच कहे. हे हितून डार्क डार्क म्हटल्यार हे लायले उपरांत हे थोडे हे येतात न्हू लायक पळोवपाक बी टेक्स्चर डिफरंट म्हणजे बरो येयना हो. बट ना हो सगळे ग्लॉसी फॉर्मान हाडल्यात हांवें. आनी ब्रँड तांचो झोवी कलरबेरी. ओके. सो कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार तुमी बाय करूं येता ह्या ब्रँडाचे. सो ताच्या उपरांत हांवें एक हाडला म्हाका फावंडेशन दॅट इज स्विस ब्युटीचो मॅट मॅक्स म्हणून हो पळय कावो फावंडेशन. सो हो एक हाडला. ओके. सो हे आसलेले सगळे म्हजे कालच्या दिसाचे शॉपिंग. ओके. आनी लिपस्टिक्स न्हू फ्रेंड्स वचना पळय तो राप कितलोय कर वचना ही. ओके. तुमकां वेट वायपान मातसो पुसून दाखयता हांव. पळय हो वेट वायप ही वयतली लास्ट वन वयतली बिकॉज ती हे नॉर्मल वन्स. ओके. ती मॅट न्हू. ओके. ही वयची ना द लिक्वीड वन्स. ओके. पेन्सिल वन पासून वयता ही मातशी. ओके. तितली ना बट लिक्वीड वन्स वचना पळय कितली वायप कर वचना. ओके. सो इफ इन केस तुमकां कोणाकूय बाय करपाक जाय जाल्यार तुमी ती बाय करूं येता. ओके. सो येस हे आसलेले म्हजे सगळे कालच्या दिसाचे शॉपिंग. सो म्हाका कमेंट करून सांगा म्हजें शॉपिंग तुमकां कशें लागलें पळय तें. ओके. आनी क्रिसमस शॉपिंगूय तुमकां कशें लागलें तेंय बी म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके. सो येस हांव म्हजो ब्लॉग हांगासरच एंड करता. इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो टील देन हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान दॅट इज फाल्यांच्या ब्लॉगान. ओके.